गोवा टुरिझमान दसऱ्याच्या मुर्तार एम्फिबियन बस सर्व्हिस लॉन्च केली। ही बस रस्त्यार तशीच उदकांतल्यानूय वता। भारतात ही सर्व्हिस सुरू करपी गोंय खंय पयलें। हे बसीत एका वेळार 32 लोक भोंवडेर वचूंक शकतात। मंगळारा मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी टुरिझम मिनिस्टर दिलीप पळयेकार एम्फिबियनांतल्यान पासय मारून आयले। मुख्यमंत्री म्हणटात टुरिस्ट ही रायड घेतल्या शिवाय गोंयच्यान वचचोच ना। Will not leave Goa unless they take the experience of amphibious bus. Safety features सगळे बरे आणले. Yeah, safety measures all perfect. तुमचा एक्सपिरियन्स एकदा सांगा बरं. एक्सपिरियन्स बऱ्यापैकी जो टुरिस्ट गोव्यात येतलो तो हो अनुभव घेवच्या शिवाय वचचो ना अशें म्हाका एक खात्री दिसता। कारण ती पयलेच फावटी देशांत इंट्रोड्यूस जाता। खूब स्टेटी आसल्यो प्रयत्नात आसल्यो, इवन अदर स्टेट्स वेर इन कॉम्पिटिशन, बट Goa tourism and GTDC was number one. They managed it. They could do it. Thank you so much. वेर्ण्या कोंचुआ 4 लेन हायवेर एका 70 वर्सांचे बायलेक एका गाडयेन धपको दिलो। ती आखताक मरण गेली। नांव भीमाबाई चव्हाण। दनपारां 2:30 सुमार हायवे क्रॉस करतना ही गजाल जाल्या। पुलीस त्या गाडयेक सोदतात। भीमाबाई सांकवाळे उपासनगर रावपी। तिची बॉडी GMCत धाडल्या। We received an information at 14:20 HRS that the accident took place at near Meta Street opposite the bus stand. We immediately proceeded to the spot to verify the same, and we noticed that the one lady, pedestrian lady, is lying on the side of the road and is succumbed to his injuries. And we immediately shipped the dead body to GMC Mambolin. The unknown vehicle, we gave the, after inquiry, it is learned that the unknown vehicle gave a dash to one pedestrian. तर लेडीचं नाव किती? The name of the lady is Bhima Bai Chauhan, age about 70 years. This is from Billa. And the vehicle is not yet identified. The efforts are on to trace the vehicle, and the further investigation is in progress. खांडोळा मल्लिकार्जुन देवळांत दसऱ्याचो उत्सव देवळांत दोगां थळाव्यांनी धुडगूस घाल्ल्यान अंदू उरलो। गांवच्या गोकुळदास आनी गुरुदास गावडेन देवाची मुर्ती गर्भकुडींतल्यान काडून सकयल दवरली। सजयल्ले तरंगय सोडयले। गांवचो लोक जमिल्ल्यान तणाव जालो। एकल्यान गर्भकुडींतली देवाची तलवार काडून लोकांचेर घोडावंक सुरवात केली। 4 जाणांक लागली। ताका पुलिसांनी धरले उपरांत वातावरण निवाळें। मल्लिकार्जुनाचे हे खांडोळेचे देऊळ। गावडे कुटुंबाचो खंय देवळाच्या जमनी वेल्यान देवळाचे समितीकडे वाद चल्ला। तातूंतल्यान हो प्रकार घडला। दसऱ्याचो तरंगोत्सव अंदू उरलो। देवळांत महाजन गुरुदास आनी गोकुळदास गावडे बशिल्ले। तांणी खंय तरंग सोडयले आनी गर्भकुडींतल्यान मुर्ती काडली। लोकांनी अडकिले तेन्ना तलवार घेवन धुडगूस घालो। तलवार 4 जाणांक लागली। तो दसरो आदले दिसा पयलीं तर आमी सगळे ते तरंग बी आसता ते सजयता आनी ते सजच्या प्रमाणे तेणे तरंग बी थंय हांगा सजोवन दवरलेले रातयाक। आनी ते सकाळी येवन हांगा 8:30 म्हणसर तरंगणी जाता। तेन्ना थंय आमची सगळी तयारी आसतना हो सकाळी सुमार 5 सुमार येयलो थंय आनी ते सगळे तरंग बी सोडून उडयले आनी ते घेवन तरंग नाचूंक लागलो। तरंग नाचतकूच सगळे बोवाळ जालो। सगळे आमचे गांवचे सगळे ग्रामस्थ आनी ते जे जिजेर भार बी येता तो येयलो सगळे। पळय जाल्यार हांगा तो सगळे घेवन नाचता ते तरंग कशेंच सोडिना। जो स्थापना केल्लो देव आसता तो तेणें काडून तो घेवन नाचूंक लागलो। आनी आमच्या तेज्या भावान गोकुळदास गावडे म्हणटा तेणें गोकुळदास यशवंत गावडे तो गुरुदास गावडे यशवंत गावडेचो भाव तेणें तलवार घेवन सगल्यांक तलवारींनी मारपाक लागले। आमच्या 3 जाण सारके तलवारीक तेका लागलेल्यो आसा। तेंचे ते मेडिकलान बी गेल्ले आसात। गावडेचेर खंय खुनाचो यत्न म्हणून केस घालची। मागीर डेप्युटी कलेक्टर बी मागीर आयलो। इन द मेन टायम जेन्ना आमी ताका भायर घेतलो तेन्ना ताणें वचून देवाची जी मेन मुर्ती आसा ती मुर्तीच हालोवन उखलून काडली आनी उखलून काडून भायर घेवन येतालो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी मेळून ताका आडयलो। आतां आमी पुलीस स्टेशनार FIR लॉन्च करपाक आयल्या
आता ताणें तलवार घेवन नाचला म्हणजे इट इज अ अटेम्प्ट टू मर्डर. आता पोलीस कसली सेक्शनां लायता ह्या मनशाच्या अगेन्स्ट, हे पोलिशे कडेन आसा. आमचे पोलिशेक मत आसा की अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन लागूंक जाय, आनी जर केली ना जाल्यार शेवटी आमकां कायदो हातान घेवपा शिवाय दुसरो पर्याय उरचो ना. लोकांनी कंप्लेन केल्या उपरांत पोलिसांनी गुरुदास आणि गोकुळदास गावडे आड कंप्लेन रजिस्टर केली. गोकुळदास गावडे आणि ताचो भाव गुरुदास गावडे आणि ती मल्लिकार्जुन देवाची मूर्ती ती गाभाऱ्यांतल्यान उपटून काडली आणि 2-3 लोकांक एसॉल्ट केले आणि ती कंप्लेन आमी रजिस्टर केल्या अंडर सेक्शन 295 आणि 324/34 IPC आणि फुडली कारवाई चालू आसा. आणि PSI नवीन देसाय ताचो तपास करता गुन्ह्याचो. गुरुदास गावडेन लोक आपल्याक पुजा करपाक देवळाक वचूंक दिनात म्हूण कोर्टान केसय घाल्ली आसा. देवळाची जमीन आनी येणावळी वेल्यान तांचो देवळाचे समिती कडेन वाद चल्ला म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक ब्रेक.